ओके. हरी बोल. दीपा भट माताजी, भारी सुरेख, भारी चंदुकून तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन केलं. थँक्यू. आम्ही थँक्स माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रथम जाऊन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण परमात्माला दिव्य चरण कमलारी वंदन करून तशीच परंपरागत जाऊन सकड गुरुवर्याला दिव्य पद कमला वंदन करून हंग उपस्थित असले सकड वरिष्ठ वैष्णवाले तांगेले चरणारी वंदन करून आईच जे म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलं असं, जे हे अवकाश दिलेलं असं, हर ग्रेस सखीचरण माताजी आणि हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू दंडवत प्रणाम देऊन आईच कसं की एक मगले शुद्धीकरण जावं म्हणून प्रभूजीनं त्या उद्देशानं हे म्हाका दिलेलं असं. सो जाल तशी यथाशक्तीनं हे कार्य करूच तशें हांव देवाल गुणगान करूच तशी प्रयत्न करता. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्कितं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धुर्जगत्पते गोपेशः गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जयतां सुरतोपंगुर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्री राधा मदन मोहनो दिव्याधृन्दारण्यकल्पद्रुमदो श्रीमद्रत्नांगार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिसेवमानो स्मरामि. श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षं वेणुर्सुनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रेयस्तु नः. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपः तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणीं. हरे कृष्ण. सो भारी खुशी जाता सर तुम सगळ्यांक वरिष्ठ वैष्णवांक मेळ्ळो. हे एक व्हड विषय सान इनसिग्निफिकंट जावन आशिल्लें हांव सांगच्याक हे प्लॅटफॉर्मार म्हागेलें कांय हंतू पात्रता ना जाल्यार प्रयत्न करता. सो आमकां जी बिल्वा मंगल ठाकुरान हे महासंतान बरयलेलें चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम हाजे विशय आमी अनुभव करचार आसा. सो बिल्वा मंगल ठाकूर हांनी मस्त 700 वर्स 700 years वृंदावनांतू तांणी आशिल्लीची म्हळेलें आसा. आनी मस्त काव्य मस्त देवाल कीर्ती गुणगान केलेलें आसता. मस्त वर्स पद्यावळी बरयलेलें आसा. जाल्यार आमकां अवेलेबल आसचे
कृष्ण कर्णामृत खंचांतू 112 वर्सेस असाचे. गोविंद दामोदर स्तोत्र तांतू 71 वर्सेस असाचे. आणि हे चौराष्टकम. एक ख्याती मिळाली बिल्वामंगल ठाकूर हांगेले चौराष्टकम अंतू हे अष्टकाक निंदास्तुती अष्टक म्हणताची. म्हळ्यारी बाह्य दृष्टीन पळयल्यारी बिल्वामंगल ठाकूर हानी देवा लिंद करता असाची. देवा तू चोर अस आणि हे चोर केलेलंस तुवें आणि अशी म्हूण कंप्लेंटाच मस्त सांगेलस देवान बिल्वामंगल ठाकुरान. हे बाह्य दृष्टीन आमकां कशें दिसता जाल्यार बद जावन तांणी ते निंदा केलेले खंयचे खातीर निंदा स्तुती कशी जाल्ले हे रहस्य आयकूंक जाल्यार आमी हे संताले फर्स्ट पास्ट टाइम कसं नस तांगेल पूर्वाश्रम कसं नसेल तांणी कशी संत जाल्ली हे संक्षिप्तारी आमी आयकून घेवया. कित्याक म्हळ्यार बिल्वामंगल ठाकूर हांगेले चरित्र ख्याती इतलें चंद आस आणि त्यांनी हे कशी जावन चौराष्टकम बरयलेले ताजी भारी चंद वर्णन आसा. सो आमी तांगेले आयकून घेवया. कित्याक म्हळ्यार तुम्ही पळोव येता संत पुरंदरदास असो किंवा नारद मुनी वाल्मिकी ऋषी हांगेले एक पूर्वाश्रमाचे एक आमकां ख्याती कळून येतना तांणी कशी देवाले गुणगान करता तशी तांणी व्हड भक्त जाल्लीची संत जाल्ली म्हणून तशीच कित्याक म्हळ्यार तांणी त्या संत जावन तर आमकां मस्त प्रेरणा मेळटा. ओ अशी असून जावन अशी संत जाल्लेलो आसलो जाल्यार आमगेल्यान तूं चिकेपणी स्कोप आसताले म्हणून जावच्याक. त्यामुळे तांगेले आमी जे चित्रशैली पळयल्यार आयकल्यार आमगेल्यान तूं खरोखर मनाचें परिवर्तन जाता. आणि तांणी लोकार्पण केला तांकां सकड संत जनाले एक ख्याती कसं म्हळ्यार तांणी लोकाल हिताच तांगेले लोकाले चित्त हित करचे खातीर तांणी देवाल स्तुती करताच केदनाची. त्याच त्या खातीर तांणी म्हणटा पळय देवाल इतली चंद स्तुती करताच की आमी ते प्रेरीत जावन आमी ते लागताच. कित्याक म्हळ्यार अशी तशें जन न्हय तांणी म्हळ्यार सांगच्याक आनंद 1000 फावटी सांगल्यार आमी आयकचनाचे. बट खंयचे एक संत महात्माला आमकां संपर्क जावन किंवा बरे वैष्णवान संपर्क जाल्यार तांणी सांगिल्लें एक उत्तर साधारण उत्तर वरी आमी आमगेले जिवनांतू घेताची आणि ते अनुसरण करूच तसे प्रयत्न करतात. तशीच बिल्वामंगल ठाकूर हांगेले भारी एक चंद पास टायमस. तांणी त्रिशूर केरला गांवाच्या सिलीची मस्त वर्स फुडेची काणी ही. थंय तांणी भारी संपन्न ऐश्वर्य जावन आशिल्ले ब्राह्मण कुलांतू जन्म येताचे. म्हाका गोतच तुमकां सगळ्यांक हे तांगेले काणी गोत आसतले बट इट्स अगेन फॉर माय प्युरिफिकेशन हांव तुमकां सांगतास. सो तांणी भारी एक ऐश्वर्य संपन्न जावन आशिल्ले ब्राह्मण कुलांतू जन्म आसताचे. व्हड जत्ता जत्ताची तांकां एक भारी एक वायट अवगुण येता तांगेल्यांतू. कसं म्हळ्यार तांकां वैश्य जनाले संपर्क जावन तांगेर वटू रावची एक वायट अभ्यास येता. कसने घरान तू कसने जाल्यार तांणी सांजवाळ जातरी तांणी वचून ते वैश्य जनाले वटू संपर्क करचे आशिल्ले. ही वॉज वुमन हंटर म्हणून सांगिल्लें आसता तांकां. एक दिवस कसन जाता म्हळ्यार तांगेल बापूस मरणा पावन आसता. तांगेल क्रियाकर्म जाता आसतना तो ब्राह्मणाक बिश्टेता आसता कितले वेळ आनी काडचेस म्हाका वच्चेस तिका मेळच्याक म्हूण. तिका मेळच्या म्हळ्यार कोण चिंतामणी म्हूण एक वैश्य आसता. ताका ती भारी प्रिती ताका तिका मेळच्या वच्चेस म्हणून ताका वेळ जाता आसता. भट मामा बिश्टेता वगी करी नातला हांव वत्ता म्हणून. आनी ते तशीच म्हूण म्हणटा पळय तो धांवन वता. सांजवाळ जाता ताका तडवना ताका तिका मेळच्या म्हणून वच्चुका आसता ताका. त्या दिवस जोर गुडगुड म्हणजे पावस येता आणि 3 रपच्या नदी पार तकड ताका तो कसं करता धांवन वच्चा जायना कसं जाता नदी पार करू का. एक मृत शरीर होळता आसता. कित्याक म्हळ्यार त्या दिवस कसं म्हणटा बोट या नाव ते कसं न्हय नासता दोणी वार पावस इतलो जोर येनासता की सकड बंद आसता. बट ताका ते मृत शरीर मेळ्ळा का ताजेर चोवणू नांचून उड्डून न्हिदोन ते तो पार करता. हे कसं नदी पार करून तिगेल घरा वता. तिका एक आलोचन आसता आज तागेल बापूस गेलेलो आसता तो येश ना म्हूण ती चिळक घालून न्हिदोन आसता. जाल्यार हो त्या पावसात तिंबून त्या मृत शरिरार बेसून तिगेल घरा पावता. पावल्यार ती 4 माळेर आसता आनी घर बंद आसता. ताका तो कसं करता ताका एक हें दिसता कसं न्हय दोरी वयर दुखून लंबील ते दोरी सरसरी सरसरी रात्री चोवण ते तिगेल कान्नड तिगेले म्हणटा पळय एक खिडकी भेतून तो भितर वता. ती आश्चर्य जाता अरे तू हांगा कशें पावलो आज तुगेल बापूस गेलेलो दिवस नव्हे असल दिवस तू हांगा येवन पावलोय म्हूण.
तो म्हणतो बाई तू पळय इतलो उत्साहार म्हाका एक दोरी सोंड दवरला तुगू त्याचून हांव वयर आयलो म्हूण कडे पळयल्यार कसं नसता तें एक कोबरा एक धोड नाग सरप लंबोन आसता वैरी ताका त्या वेळ भास जायना की तो सरपार आयला म्हूण मृत शरीरार ओळणू सरपार चोणू तागेले इंटेन्सिटी डिझायर ऑफ सेन्स ग्रॅटिफिकेशन हांत कळटा कितलें तिका पावचे मेळचे ताका आश आसता म्हूण हें आयकतरी तिका जायना ती म्हणटा कसन हें मल स्थूल हें आशिल्लें शरिराक तुका इतलो मोह आसवे चिंतामणी अशी म्हणटा ती वेश्याची बट त्या दिवस ती कसं म्हणटा कसन हें तू कितलो मोह जाल्ला वय हें म्हागेलें असलें म्हणटा पळय बॉडी मेड अप ऑफ स्टूल अँड युरीन ताजे खातीर तू हें मोह केलेलें आसवे हें रात्री आयलेलें वय ताजे पेक्षा तुका तें देवालें हेच मोह देवावलेर आसला री तू खंय पावत आशिल्लो म्हूण हें आयकतरी ताका एकदम म्हणटा पळय ज्ञानोदय जाता आश्चर्य नव्हे की कितली पटी सांगून असच्या पूण कोणकी ताका कित्याक म्हळ्यार तो ब्राह्मण कुला जन्मा येवन असल पुरा नाक्कसील काम करता असेल म्हूण बट त्या दिवस चिंतामणीन ताका उपदेश कोप्पार दिलेले ताका मना लागता हें कशें बा म्हूण दिसता तें कारण म्हळ्यार अशें सांगिल्लें आसा की केदारना आमगे ज्ञानोदय जाता अकस्मात जावन आमकां कोणालकी विशयी मना धीर दवरून आमी तें करच्या वताचे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण करता एक आमी न्हिदोन आसताची जोर न्हिद आसतना आमी कोणें जागेल्यार आमी उठेशनाची जाल्यार उठोवच घड फूर आमी कोणें जागेल्यार आमी फ्रेश जावन उठयताची वय की न्ही अलार्म लायताची बट अलार्म जावच बशी फुडें उठयताची कित्याक आमगे न्हीद जावन आसता तशीची बिल्वा मंगल ठाकूर हांगेले ते ज्ञान उदय जावचे वेळ आसता तेदना अकस्मात सांगील हें चिंतामणीन ताका उपदेश दिलेले ते परिपक्व जावन आसता म्हळ्यार म्हणटा पळय तागेले पापाच पुरा हें जावन आसता आनी पुण्य उदय जावन आशिल्ले निमित्त ताण ते तीण सांगच्याक आनी ताण करच्याक समज येता बट हें कशें जाता फुडली जन्मान तूं बिल्वा मंगल ठाकूर एक व्हड संत आशिल्लो खंय आनी ताका एकच सक्कळ कडेन भागवतम करचें आनी हें करचें कसाने गेले 7 दिवस भागवत सप्त करचें तें भारी आशी एक दिवस ताका फंडींग प्रॉब्लम येता म्हळ्यार जेन्नाक भागवत सप्ताह आयकून करून तांकां प्रसादम जेवण दिवका वयना ताजी फंडींग प्रॉब्लम येताना तो सोदून सोदून शमशाना वता शमशाना कसं पळयत तो एकले रायाल धू अविवाहित मोर नासता तिगेल पुरा शव दवर नासताची आनी तिगेले आंगारी रायाल धू आशिल्ले निमित्त तिगेले आंगार कसं नासता सगळं वज्र वैडूर्य भांगराचे पुरा तिका सुशोभित जावन तिका ते हांग वचून आसता ती शमशाना पावन आसता पळयत त्यांनी कोणें नाची ताका तो कसो करता ते काडच्या वता तेन्ना तिगेल आत्म गुंता आसता थंय तेन्ना ती म्हणटा म्हाका गोतस तूं महान संत आनी तूं खंयचे उपद्रवा निमित्त आयलें म्हणून म्हाका गोतस जाल्यार हा म्हागेल आसील आंगावेरची भांगर काणूक तूं तुका एक सांगता हांव म्हागेल घरा वस आनी म्हागेल अन्ना सांग हांव न्हिदोच कडेन पंदा म्हळ्यार मुळा म्हागेले पलंगा तोगू मस्त म्हागेल प्रितीच भांगर आसा त्या घे म्हणटा आनी तुगेल कार्य संपन्न करी म्हूण ताका तो वता रायाले आनी सांगता पळय तुगेल धू म्हागेले मेळ्ळ्या तिणें म्हाका सांगला अशें अशें आसा म्हूण आनी ताका तें भांगर मेळटा आनी भांगर विकून तो सत्संग करून सगळ्यांक भागवत सप्त करून ते कार्य संपन्न करता ಸ್ವಲ್ಪ दिवसान आपास ताका फंडिंगा प्रॉब्लम येता ताका गोत आसता हेगेल शव हांगा आसा म्हूण बट ह्या पटी कसो करता तो तिका नेमकीन अशी त्या वज्राचे एक व्हड नेकलेस आसता हार आसता त्या तिगेल आंगार दुखून काडटा तो आनी त्या पळयतरी तिका कोप येवन ती शाप दिता ताका तुका हांव सांगिल्लें आपोणुका म्हूण जाल्यार तूं म्हागेल काडलो भांगर म्हूण ती शाप दिता आनी सांगता मुखारच्या जन्माक तूं एक वैश्याल संपन्न येवन तूं एक वुमन हंटर जातलो म्हूण हें शाप दिता आनी अशी सांगिल्लें आसा हे जन्मात ती चिंतामणी जावन येता ती एक्चुली तागेल गुरुची पथप्रदक्षा करतल कोणे गुरुची आसताची एक मार्ग दाखयताची खंयचे संग खंयचे असेल तसेल संग न्हय सतसंग करच्याक देवा पावच्याक देवाल प्रिती पात्र जावच्याक कोण दाखयतात आनी गुरु आसताची सो पथप्रदर्शक गुरु आसता ती चिंतामणी ह्या जन्मान तूं तीच चेल्ली आसता कोण ती रायाल धू जावन आशिल्ली पळय ती आता हे समज जावन हे आयकतरी
चिंतामणीन ताका बिश्टेलेले की तू हे मोह मागेले दवरच की ना देवाल दवरला कितलं आयकसिले म्हणून सांगचे तरी तागेले मनांत परिवर्तन जावन तो वृंदावना भायर सरता आनी वृंदावना वताना एक ब्राह्मणाल घरकडे राबतो तो अपास ताका कसन जात म्हळ्यार अगेन तागेले ते फुडेचे काही अभ्यास असना भले तागेले मन परिवर्तन झालं त्या ब्राह्मणाल घरकडे राबून असताना ब्राह्मणाल बायलीले सौंदर्या वयरी ताका दोळ पडता तर त्या तक्षण ताका अशें दिसता आनीके हांव तशी आस मू म्हागेल्यान कसं परिवर्तन जायनी मू आनीके हे मोह आनी सेन्स ग्रॅटिफिकेशन तू पडला मू हांव म्हणून तर त्यान वृंदावना वचपा पुरतो निर्णय करता आनी जालें हे दोळे निमित्तान हे पुरा जावचे ताका तो कसो करता त्या ब्राह्मण पत्नीक सांगता हे माता म्हाका तुगेले हाका घालचे कसं नाही माथे घालचे दोन्ही पिन्न दितवे म्हणून ती दिता ती भिवून असता कसं करतला बा हो म्हणून त्यामुळे तागेले चरित्र सगळ्यांक गोत्त असता कसं मनुष्य तो म्हणून बट एक परिवर्तन जातले म्हणून एक आशेरी कसं नाही पुणे जातले म्हणून ती कसं की म्हणून ती दिता ती दिवून जाता तो कसं करता ह्या दोळे निमित्त जालेलो न्हू पुरो म्हणून तो दोन्ही ते पिन्न घेऊन तागेले दोळे खुंपून घेता खुंपील पट्टाक तागेले दोन्ही दोळे ताका दिसनाचे आणि तो वृंदावन परतला कसं जाता म्हळ्यार तो आता खुशीची आम्ही तर अशी आमगे देहाक कसं नाही हे करून घेशनाची बट तो कसं करता तागेले दोळे काण घेता न रहेगी बास न बजेगी बासुरी म्हणता पळय आमी तशी की आनी हांव आतां देवा संपूर्ण जावन शरणागत जाला आनी म्हागेले खंयचे बाद ना हे दोळे कोणा पळोवच म्हूण आशिल्ले ना आतां मात्र हांव अशें करना म्हणून तो वृंदावना वचे वाटेरी तागेली हे अशी परिस्थिती जाता बट तेदन तो परिपूर्ण जावन देवा शरणागत जाता आनी अशें सांगिल्लें आसा कोण देवा शरणागत जाता की भक्तीन प्रितीन तो देवालो चिमू आनी त्या देखून देव तागेलें संरक्षण करतलो चिमू हे देव तांकां विकून वता तसल भक्तांक ताका आतां पदे पदे कसं जाता ताका कसने कारणा रुपारी ताका कसने बाद आसल्यारी सान एक देव सान चलडा रुपार येता आनी ताका हेल्प करता वृंदावन आशिल्ले मी ताका लल्ला म्हणटाची देवाक अशें जाता केदारना देव पळयता की हो बिल्वा मंगल ठाकूर न्हू तो बेसला का भूक करताच दिसता म्हणून म्हणटाना तो एक दूध होण दिता केदने देवान दूध होऊन दिवचे सान एक चल्लेल रुपारी कवहट बॉय म्हणटा पळय आमी वचून देवाक बिल्वा मंगल ठाकुराक दूध दिवचे ता खुशी जावचे हा कोणकी एक चल म्हाका केदने हेल्प करता म्हणून हेज्या पिशी फुडें ताका एक हे आसा संत तांणी तांकां दीक्ष दिवन आसताची आनी तांगेलें नांव लीला सुख म्हूण आसता सुख म्हळ्यार पॅरेट आनी देवाल गुणगान करतलो लीला सुख म्हणून सोमगिरी म्हणून तांगेलें नांव आसता तांणी तांकां दीक्ष दिवन आसताची ताका तांगेलें नांव बिल्वा मंगल ठाकूर पडटलें जावो सो देव तांकां लल्ला केदनेची हेल्प करच्या येता एक दिवस कसं जाता वता वताची बिल्वा मंगल ठाकूर एक बांय आसता सुकील बांय थंत पडता पळ कुडले दोळ नतील निमित्त वृद्ध जालेले निमित्त तांकां वयर चोडचें जातलें तांणी आपयताची लल्ला लल्ला तूं खंय आसा म्हूण तें ना देव कसो करता हात दिता तागेले आनी ते हात धरून बिल्वा मंगल ठाकूर वयर येता ते बांये दुखून जाल्यार इतले दिवस केदने देवान ताका स्पर्श केलेलो ना बट केदारना देवाले दिव्य कमल हात स्पर्श जाता बिल्वा मंगल ठाकुराक ताका अकस्मात दिसता अरे हे कोणाले साधारण नाही हे चलडाल हात हे मगेले लल्ला पण मगेले कृष्णाले हात ते म्हणून तो सांगता तू खंय गेल्लो खंय आस तू म्हणून ताका दोळ दिसना बट मनान ताका अनुभव जाता की हे देवूची म्हणून हे आयकल कुडले तो माखनचोर कृष्ण लुप्त जाता धांवन वता तेदना धांवन वतारी तो सांगता बिल्वा मंगल ठाकूर पळय देवा तू मगेल हात जोड धांवच्या तुका जावचे पुरो जाल्यार मगेल हृदयान तुका बांदून दवरला पळय तान तुकून तू धांवन पळय हांव तेदन पळयता म्हूण सांगताना हे चौराष्टकम तांणी बरयलेलें अशें सांगताची देवाले गुणगान करून देवा तू कसलो नमुने चोर म्हूण सांगून तांणी हे चौराष्टकमाचे अष्टकम बरयताची सो असल महान संत बिल्वा मंगल ठाकूर तांगेले इक्का उद्देश आनी देवाले अनुभव देवाले ज्ञात जत्तरी तांणी देवाले नाम रूप लीला कीर्ती गुणगान केलेलें आसा तांगेले पुरा पद्यावळीन तो सो आमी हे मना दवरून की बिल्वा मंगल ठाकुराल ख्याती कितली चंद आसा सो आमी केदारना ते
कोण सांगताची कशे नरोत्तम दास ठाकूर, भक्तिविनोद ठाकूर हांनी पुरा बरयलेले, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर पाद हांगेल पुरा रूप गोस्वामी पाद षडगोस्वामीचे आम्ही केदन ऐकताची तांगेल ख्याती ऐकताची मनांत खंडीत परिवर्तन जाता की असल संताल आम्ही अष्टकम सांगतासाची आम्ही कितलं व्हड भाग्य कितलं वर्ष पुढे दुखून आशिल्ले आता चौराष्टकम सांगचे हे अधिक मासा भाग्य असून सो हे उपदेशान हे मनोभावान आम्ही चौराष्टकमाचे अर्थ कसं म्हणून मगल यथाशक्तीनं हांव तुम सांगचे प्रयत्न करता. सो बिल्वा मंगल ठाकूर तांगेले हे करताची कसं गुणगान करताची गुणगान करताना एक लेक्चर हांव आयकलेलें आसा गौरांग लीला प्रभू हांणी म्हणटाची ते 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वर्स पद्यावळी आसाची. फर्स्ट टू प्रोफाईल ऑफ द थीफ खंय फर्स्ट टू वर्स कसं एक्सप्लेन करता म्हळ्यार द प्रोफाईल ऑफ द थीफ म्हळ्यार आमी कोणाक बायोडेटा दिताना आमी सांगता न्हय आतां माताजीनं मागेल कसं की विषय सांगले त्या हा विषय पावनी माताजी हांव एक व्हेरी स्मॉल पर्सन हांव जाल्यार तांत आमी सांगताची की हे आमी हे ग्रॅज्युएशन केलां हांग आमगेले वर्क एक्सपिरियन्स आसा हे आमगेले स्पेशल आमगेले एक हे आसा कसं ट्रेड्स आसाची आनी हांव हे एक्स्ट्रा पुरा मास्टरी केलेलें आसा हांग पुरा हांव म्हगेलें सर्टिफिकेशन मेळलेलें आसा तशीची देवाल प्रोफाईल चोर म्हूण कशी म्हूण फर्स्ट टू वर्सेस सांगता कशी तागेले वर्क एक्सपिरियन्स चोरी करच्यान तो भारी चंद आसतो म्हूण. सो बिल्वा मंगल ठाकूरान फर्स्ट टू वर्सेस प्रोफाईल ऑफ अ थीफ म्हूण सांगिल्लें आसा. थर्ड फोर्थ एक्सपर्टीज कसन ते चोराले म्हूण तो चोरच पळय माखन चोर तो कसन तागेले एक्सपर्टीज आसा ताजे म्हूण. आनी फिफ्थ आनी सिक्स्थ तागेले एक्शन प्लॅन कृष्णाल एक्शन प्लॅन कसन आहे म्हूण आनी 7th 8th सिक्युरिटी म्हूण. सो आमी हे अशी मना दवरून आमी हे अष्टकम आयकुया. तो फर्स्ट टू वर्सेस व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगणानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम नवांबुद श्यामल कांति चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि. अशें म्हळ्यार आसा व्रजांतू देवाक एकची ही इज अ बटर थीफ ही इज अ नॉटी बटर थीफ म्हणून हावसून यशोदा मैयान केलेले इतले पद्मगंधात असेल गायेले इतले चांग घास म्हणतात तृण खावची गायेक पोसोवन त्यांनी 9 लक्ष गाय उणवे नंदबाबाले आशिल्ले तांतू 9 लक्ष गाये दुखून कितली लायक सुगंधीत हे जात असेल माखन जाल्यारय देव कसं करत आशिल्लो विंगड गोपी स्त्रियाल घरकड वचून खांपून येत असेल खंय बटर तेवे आय थिंक तुमकां हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभून भारी चंदूकून तुमगेले तांणी लेक्चर आयकलां तांगेले सेशन्स कशी एक्सपर्ट माखन चोर म्हणून तांणी मस्त सेशन दिलेलें भागवत पुराण कोंकणींत. तांणी एक सांगिल्लें आसा एक गोपिका स्त्रियाल घरा चोरी करच्या वताना खावन जाला खंय कृष्णान पुरा माखन आनी ती धरत खंय कसन रे तू माखन चोर करच्या आयला मागेल घरकडे म्हूण त्यान कृष्ण म्हणत कसन माखन एकदम टेस्टलेस फिल्दी असते माखन पळय इतलं वाईट आस की हे मांकड वे खायनाच पळ मागेले म्हणत खंय देव म्हळ्यार देवान खावन पोट भरती जाल्ला आनी तीक सांगच्या का अशी चास्टायज करतास देव तिका. आनीक फावटी यशोदा मायेन कांकण आतां आमी पुरा चेडवां कांकण आभूषण कसं पवळेचे कंटी घालताची भांगरा कांकण घालताची घेज्जी घालताची कृष्णा काय इतली पुरा सुशोभित जावन अलंकार करता यशोदा माई जाल्यार एक दिवस कसं जाता माखन चोर करता यशोदा माई धरत ताका आनी धरण जातर कसं नाही पुणे चतुर कृष्ण सांगता नव्हे अम्मा हा माखन चोरी केलेलं कित्याक म्हळ्यार तू म्हाका ते कांकण घालता पळय ते मस्त हुणसाण येत म्हाका आंगांक त्या कांकणाक ते कित्याक भांगर नव्हे आनी हुण जाता ते म्हाका हुणसाण तडसूचे जायना म्हणून हांव ते हाजे भितर लोणी भितर हात घाला म्हाका तंप जाता ताचे खातीर हांव लोणी भितर हात घालले म्हूण सांगून कशी म्हूण तो सांगता म्हळ्यार लोणींत हात कशे गेलेले म्हूण खाल्लेले न्ही लोणींत हात कशे गेलेले म्हूण देव सांगता. अनेक पास्ट टाइम तशी मस्त असं लास्ट पास्ट टाइम सांग तुमकां म्हळ्यार देवाक व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम नवनीत म्हळ्यार फ्रेशली चर्न्ड बटर हे चोरी कित्याक करचा तो प्रसिद्ध आसा म्हूण सांगच्याक. कलावती म्हूण एक म्हालगड जावन वरिष्ठ गोपिका स्त्री असता तिगल घरकड वचून दंड रितेरी देव चोरी करता माखन ती धरता आनी ती सांगता तुका आतां धरला नव्हे
वचात आता यशोदाला वचून तुगेल हें सांगता कीर्तीच गुणगान करता राग तुक म्हणती धोर न्हू वता यशोदा मायाले वचून जातरी यशोदा लेखता कसं ना बाई हें ते सांगता पळे हा तू केन्नाय सांगचें ना तुगे लल्ला चोरी करत म्हणून बटर आत पळे धरून हाडला पळे आत कसं करच पळता गेले म्हणून त्यान यशोदा हस्त काय कसं ना बाई कसं जाल्ला ही का मालगड जाल्ले मीत कसं नाही जाल्ला की खडे पडेला घून पडेला रे तिगले चेडा धरून हाडला काय तिणे कृष्ण ना थंय त्याला ना यशोदा म्हणता कसं नाही तुगले चेडा धरून हाडू तू लल्ला धरला म्हणतास मागल कृष्णा धरला म्हणतास तू म्हणून आणि ती तशी म्हणून वता ती कशी दिसत का रे रस्त बहेरी व्रजान तू हा कृष्णा धरून हाडलेला पडेला मगल चेडू येईल म्हणून हे आलोचन करता तू कृष्ण सांगत काय पळे आज तू म्हाका धरून हाडले हा तुका सांगिले अशें कोर नका म्हणून अनेक पुढे तू मग धरून हाडल्यारी हा तुगेल चल्ल्यात रुपांतर जायना तुगेल बामण जावन रुपांतर जाता खबरदार म्हणून सो देवाक ते बटर ते माखन इतलं प्रीत की एक्चुअली ते परस्पर प्रीत आनंद दिवच ते गोपिका स्त्रियांक आणि गोपिका स्त्रिया हे आनंद पावताची की देवा कशी कंप्लेंट करचे यशोदा मायेर वचून सांगचे हे परस्पर प्रीतीची देवाले दाखवचे सो अशी तो एक होड माखन चोर म्हणून सांगितलंस रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगणानाम चदुकूल चोरम गोपिका स्त्रिया मला सांग चेडूवाची त्यांनी कात्यायनी व्रत करताची कात्यायनी व्रत करताना त्यांनी सकणीची यमुना तू त्यांनी न्हावचेस तदना तांगील त्या स्त्रियाले अवंगल चदुकूल चोरम म्हळ्यारी अवंगल चोरी करतल तांगीर अवंगल चोरी करतल ताका अपवाद आस देवाक एक्चुअलीची तांणी भारी सांज चल्ली आणि तांणी कात्यायनी व्रत करचे खंच खातीर कृष्ण तसलो भारी चंदू कृष्णोची मगर बामूण जावो म्हण कात्यायनी व्रत करचे तांणी ताकाची आमकां एक हांते चंद एक उपदेश आसा कसो म्हळ्यार आमी डेमिगॉड्स म्हळ्यार अन्य देवताक आमी पूज करताची मस्त पुरो आमगेले तू कल्चरान तू मस्त पुरो आसा वायण आसा किंवा आमकां गणेश चतुर्थी येता और आमी लक्ष्मी आराधन करताची पुरो आमी आमगेले आमचे गेले आराधन करचे अन्य देवताक बट ताचे उद्देश कसो न्ही कशी हे गोपिका स्त्रिया कृष्णाक म्हाका बामूण जावं का म्हण तांणी अभिप्राय दवरताची तशीच आमी आमगेल हृदयान तू कृष्णाक आमंत्रण करका आमगेल हृदया येवका आमगेल घरा येवका आमगेल कसन काम करता पण आमी ते कृष्णार्पण करूंक जावो म्हणून आमी हे अभिप्राय दवरका हे एक इच्छा दवरका तदन ते सार्थक जाता म्हणून सो तांणी कात्यायनी व्रत केलेले जाल्यार तांगेल उद्देश कसो नाशिल्ले कृष्णूच आमकां बामूण जावन येवका म्हणून तशीच आमी केदन ते आमकां सोडचे जायना ते पुरो करच्याक बट आमी केदन ते करताची अन्य देवताल पूजा तांणी उद्देश आमगेल तेच आसका की आमी कशी देवाले कृष्णाले चरणार विंदार कशी मुखार पावतली आमी भक्ताल संग आमकां कशी चांग रुपार मेळटले तेच एक आश तेच अभिलाषा दवरका आमी म्हणून सांगिल्लें आसा आणि मुखारी अनेक जन्मार्जित पाप चौरम कितकी अनेक जन्मांतर जावन असेल पुरा पाप हरण करतलो तसल चौराग्रगण्य तसल होड बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट थीफ म्हळ्यार कोणाक लायक जातवय अशें कोणाक म्हणल्यार आनी सान आसतना चेडूवान आमी आमगेल चेडू आमी सकड आमी कोण आसा उपस्थित आमगेल चेडूवान कसं नाही केलेलं आमी कुडकास आसता सान आसतना आमी उडकास दवरनाची देवान हे बटर थीफ हे देवान कितले की 5000 वर्ष फुड केलेले लील वरी आज तेन्ना ताका माखन चोर म्हणून आमी जाल्यार ते खुशेर आमी उडगास करताची तो माखन चोर आसलो म्हणून सो तसले चौराग्र गण्याक मगेले नतमस्तक असं म्हणून बिल्वामंगल ठाकूर सांगताचे मुखार श्रीराधिका हृदयस्य चौरम राधाराणी श्रीमती राधाराणील हृदय त्यांनी चोरी केलेलं असं म्हणून आणि नवांबुध श्यामल कांती चौरम श्यामल कांती देवालय आणि कशी नवांबुध अंबुध म्हळ्यार क्लाउड्स मोडा त्या मोडाचे श्याम वर्ण देवानं रूप घेतलेलं असके शिला प्रभुपाद के वेस्टर्न वर्ल्ड प्रीचिंग करता आसलीची तांणी सांगिल्ले कृष्णा इज ब्लू इन कलर म्हणून तांकां आश्चर्य असेल की सगळ्यांक तांणी कितें म्हळ्यार गोरे गोरे जन एशिया जन चिकेची काळे आसताची सावळा आसताची जाल्यार केदने ब्लू कलर आसचे तांणी आश्चर्य पडलेलें आयकलेलें ना की आणि केदन प्रभुपादान दाखयले कृष्णार फोटो आणि सांगले की कृष्णा इज ब्लू इन कलर ही श्याम वर्ण वरी आसता गेले तेन्ना तांकां आश्चर्य जालें की तांगेले माते दुखून परे जालें की हे कलर आसता देवाले म्हणून सो हे देवानं मात्र कोरेत असल पुरा लिला म्हणून
पदाश्रितानांच्या समस्त चौरम. कोण देवा शरणागती जत्वे सक्कड देव हरण कोण घेता गेलाय म्हणून अशी सांगून चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामी. असले होड चोराक नतमस्तक जाता म्हणून त्यांनी सांगताचे. अकिंचिनी कृत्य पदाश्रितम्य करोति भिक्षुम पतिगेह निंच. कोण देवा शरणागत जाता की तांगेल पुरा देव घेता म्हणून सांगताचे. केनाप्य हो भीषण चौर इद्र दृष्टाश्रुताव न जगत्रेपी. असल चोरा केदनाय हो पड़े नी कि कोण तागेल शरण जत पड़े तो पूरा हरण कोण घेता म्हणून. करोति भिक्षुम भिक्षुक कोण सोडतं खाली तिथले शिवाय विंगड तागेले कसनेची ऍसेट्स म्हणून नासता म्हणून हे सांगच्याक निताय सेवेने माताजीने कितलं चंद एक्झाम्पल दिलेलं असं की कृष्ण आणि अर्जुन अशी वत्ताना रात्री सुमार जेवण असतं म्हणून एक झोपडी पळयता काही एक सहान एक हट्ट थंय तांणी वचून राबताच. थंय एक भारी वृद्ध स्त्री राबून असता. ती वृद्ध स्त्री कसं करतात जाल तिथली ती गेले एक गाय असता त्या गायीन दूध काढू कृष्ण आणि अर्जुनाक दिता आणि खुशी जाता. थंय आड सरतात आनी हेर वस्तू भाय सरताना भाय सोर नसतात त्यांनी अर्जुन सांगता हे कृष्णा तू कसं नाही पण तिका गिफ्ट दिला की ना तिने आम्ही इतला एक सेव दिला सेव केला तिने आमकां. कृष्ण म्हणता वय हांव गिफ्ट दिला तिका 2 दिवसांनी पळय तिगेल गाय मरतली म्हणून. तर अर्जुन म्हणता हाक गिफ्ट दिवच म्हणतो वे तू तिका त्या गायेवर कितलं आसक्ती असं कितलं प्रीत असते. आम पळयला न्हू काल रात्री ती गायी पुसून आमकां गायीचे दूध दिला तिने आता तिगेल गायी काढतो तू 2 दिवसांना म्हणून. देव म्हणता ती मगेल्या केन्नाय स्मरण करता मागेल मस्त मस्त प्रीती करता ती जरा तिगेल आसक्ती त्या गायी वयर आस. आता ती मरणाक 15 दिवस मात्र असते गेले. आता ते मरणा पावताना तिणे ते गायी वैरी आसक्ती दवरला री ते समनाय जाल्यार तिका 2 दिवसांनी तिगेल गायीक हे केलं री ती कसं करतले विंगड अन्य कोणे ना तिका म्हणून ती मग स्मरण करतली आणि हांव तिका स्थान मग गोलोक वृंदावना दितलो म्हणून. सो देवाल प्लॅनिंग आमगेल माते बरे असता. वी कांट सॉल्व इट. सो ताजे किना कृष्णार्पण मस्त करून देवा तू कसं हित असता जाऊ मगेल हज चांगल्यार पळय तेच बेस्ट म्हणून. सो हाजेर तू कसं न्ही देवाल स्पेशल मर्सी असता खंय कोण सकड सोडता पळय स्पेशल मर्सी म्हणून सांगेल न्ही त्या सेवेने माताजी तर भारी कष्ट. स्पेशल मर्सी म्हळ्यार कसं न्ही भिक्षुक कोण दवर देव कोणा कोणा आमी प्रीत करता देव घेता काय तांकां कडे अन्य कसं न्ही आमगेल रब्बाना खाली देवाल मात्र आसक्ती रबता म्हणून. सो यू वॉन्ट नॉर्मल मर्सी और स्पेशल मर्सी म्हणून निमगेलेल खंय तेन्ना ती म्हणेल खंय ना ना म्हाका नॉर्मल मर्सी पुरा बा असल मर्सी स्पेशल मर्सी म्हळ्यार मला आनंद तू घेतलवे देव मला पुरा फ्रेंड्सा तू व्हरतलवे म्हणून. तेन्ना ते कोण आशिल्ले कथाकार तांणी सांगिल्लें खंय पळय देव असल तसल स्पेशल मर्सी पुरा जेन्ना दिना तू आतां 7th स्टँडर्ड आसना 7th पेपर दितलो न्हू तुका तुगेल बोर्ड एग्जामाचे की तुका PhD लेवलाचे कसं एग्जाम दितलो ना बा हांव 7th आसा 7th एग्जाम दितली. तशीची तू कितली भक्ती करता तुगेल भक्तीचे कसं हे आस भाव त्याला करी देव तुका मर्सी दितलो म्हणून. सो आता तुका नॉर्मल मर्सीची बट टाइम येईल तेन्ना देव स्पेशल मर्सी दिता. बट त्या स्पेशल मर्सी इतली चंद असता की देवाल सोड विंगड खंयची आसक्ती जायना. आमी मस्त संत वर्गाल हे पळयलेलें आसा पुरंदरदास तुकाराम नामदेव आणि गौडीय वैष्णव संप्रदायांत कितले जनाल आमी ते ख्याती पळयलेलें आसा की केदान देवाल तांणी चरणारविंद घेताची धरताची विंगड खंयची आसक्ती नासता. देवाले प्रचार करचे हरे कृष्णा महामंत्र प्रचार करचे ते मात्र तांकां तांगेल जिवनाचो उद्देश व्हरता म्हणून. सो तशें सांगिल्लें आसा बिल्वा मंगल ठाकुरान पदा किंचिना कृत्य पदाश्रिताम्य तुगेल कोण पाय धरता पळय देवा ताका तू भिक्षुक कोण दवरता आनी विंगड कसं ना जाल्यार मुखार कसं म्हळ्यार आसा यदीय नामापि हरत्य शेषम गिरी प्रसारान अपि पाप राशीन. इतलो व्हड माउंटेन ऑफ सिन आमगेले जे पाप कर्म आसा ते पुरा देव वॅनिश करता क्षणभंगर करता कोणाले भक्ताले. असल चौराक वरी हांव पळय न्ही म्हूण बिल्वा मंगल ठाकूर गुणगान करता देवाले. धनम च मानम च तथेंद्रियाणी प्राणम शरत्वा मम सर्वमेव. सो धन मान तेच न्हू आमके कसं की आमगेले जिवनाचे एक हें आसता सुंदरता की म्हगेले धन आस मान आस म्हगेले एक सुंदरता आस म्हगेले चेडू कसं की चांग पावलेची बामूड खंयची हाजेर आसा हांव कसं की होड करता आस म्हगेले इतले पुरा आसत हें प्रायरी म्हणून. सो धन मान हे पुरा देव हरण करता खंय दॅट इज बेसिकली नॉट द मनी बट आमगेले आसिल पळय
हे प्रपंचांत असेल इच्छा, डिझायर आणि हे इगो देव नाश करता म्हणून सांगितलंस. त्या भक्ती वर्धन करच तसल विषय नाही. कसं नाही, मोह असलारी, लोभ असलारी, कोप असच्या, हे षडवैर जे असतं पळय ते पुरं देव हरण करता म्हणून. आणि भक्ती जे अनुकूल जाऊन असतं पळय ते देव वर्धन करता म्हणून. सो हाजे अर्थ तेची धनमच्या मानच्या तथेंद्रियाणी, इंद्रियाणी. आता बिल्वमंगल ठाकूरान तांगेल दोळ दिवन तांगेल इंद्रिया, वन ऑफ द सेन्सेस विच थ्रू विच वी कॅन सी. सो तेच न्हू देवा अर्पण करून सोडलं त्यांनी तांगेल विषय सांगताना. आणि मस्त जन तांगेल इंद्रिया केदना ऋषिकेशेन सेवयात, ऋषिकेश सेवा करता पण आम्ही तेदनाची भक्ती उच्च मध्ये पावता म्हणून. ऋषिकेश म्हळ्यार सेन्स आणि ऋषिकेश म्हळ्यार तो लॉर्ड ऑफ द सेन्सेस. केदन आम्ही आमगेले सेन्सेस देवाल खातीर वेन वी डू नॉट सेन्स ग्रॅटिफिकेशन बट वी डू वेन कृष्णा ग्रॅटिफिकेशन तेन्ना आमगेली भक्ती उच्च पातळीर पावचे म्हणून सांगितलंस. तशी हांणी सांगितलंस बिल्वामंगल ठाकूरान, तू धन मान इंद्रियाच पुरं तू हरण करता म्हणून. पलायसे कुत्र धतो दे चोर त्वम भक्ती दाम नासी मया निरुद्ध. जाल्यार हांव तुका बांधून घाला देवा म्हणून त्यांनी चेतावणी दिता आसाची. मुखार छान तू त्यांनी डायरेक्टली देवा सांगताची की छिनत्सी घोरम भवपाश बंधम भिनत्सी घोरम यमपाश भवपाश. ते पुरं तू काडच्या भारी एकदम एक्सपर्ट असं म्हणून. यमपाश म्हळ्यार कितें ना आफ्टर डेथ, कितें यमपाश, यम एक रोप बांधून व्हरता आमकां भयानक असं. मग आमकां कशी अनुभवसोची आमकां गोतना न्हू. मरणा जत्तर आम कोणाक कुडगासवे नासते कसं जात म्हणून. बट शास्त्रान तू भागवतान अशें सांगिल्लें आसा यमाल पाश भारी स्ट्रॉंग, खंय व्हरता म्हणून गोतना आसता. त्या भिवचे जाल्यार तू त्या यमपाशवरी पळय काडच्याक भारी एक्सपर्ट आस. भवपाश बंधम, भवसागराच्या पाशवरी तुका कट करच्याक भारी एक्सपर्ट आस तू म्हणून. जाल्यार हे जे हांव तुका बांधून घालस पळय म्हागेल्या हृदयान तू तांतू तुकून धांवन तू वच पळ देवा त्याच्यात की पळय म्हणून बिल्वामंगल ठाकूर सांगता आसाची. म्हळ्यार हांव तुका म्हाज्या हृदयान तू बांधून दवरला आतां धांवन दाखय तू म्हणून त्यांनी अशी देवाले विंगविंगड रुपार गुणगान कोर न्हू देवा सांगताची. देवा तुम्हाला हात सोडला जाल्यार म्हागेल्या हृदयान तू आस म्हणून त्यांनी सांगता आसाची. आणि लास्ट 2 पद्यावळीन तू त्यांनी कसं म्हणताची, मनमानसेताम असराशी घोरे काराग्रहे दुःख मये निबद्ध. दुःख हांव खंय घालला गो तसले चोरांक खंय घालताची, प्रिझन हाऊस नव्हे कसं कारागृहांत घालताची तशीची. आणि कारागृह कसं नसता एकदम हांगाचे भूलोकार कारागृह फॉर VIPs आर डिफरंट. तांकां TV असता, तांकां विंगड पुरा नाना रितीर पदार्थ खाद्य दिताची बट टू अ सर्टन लेवल. बट बद कारागृह पळयल्यार तुम्ही अंडमान निकोबार असो या खंयचे जे फ्रीडम फायटर्स कोणाक ब्रिटिशर्स त्यांनी कारागृह घालत असेल तसल कोणाक मेळचें ना. पाप अनफॉर्च्युनेट त्यांनी कारागृह वच्चे असेल असेल की उद्दा मेळना. वासाणे मारेस्त असेल ते कारागृह जेल. आणि एक वरी लाईट येनासील त्या कारागृहांत. इट वॉज फुल ऑफ डार्कनेस. सो कारागृह म्हणटाना कसं नमक कुडगास येता जेल काळकाक भुंय असता. एक प्रकाशाचे एक रे ऑफ होप येना तंतू तसले मगेल हृदय तशी आस देवा फुल ऑफ डार्कनेस आस. पुरा नमुने म्हणता पळय नाकनातील भोर गेला मगेल मनान तू मगेल हृदयान तू ते तसले काळकाक भुंयान तू तसल जे जड प्रवृत्तीचे जे मगेल हृदय आस पळय खंयच्यान तू आशा चड आस मोह चड आस तसल मगेल हृदयान तू तुका हांव बांधून घालता. त्या कारागृहान तुका बांधून घालता ताका तू फिट्ट आस म्हणून देवा सांगतास. स्वचौर्य दोषम चितमेव दंडम लभस्व हे चोर हरे चिराय. हे चोरा द ग्रेटेस्ट थीफ तुका हांव म्हागेल्या हृदयान तशी बंधन करून घालता म्हणून देव हांणी सांगता आसा बिल्वामंगल ठाकूर. तर ते कारागृह कशी आसा, कारागृहे वस सदा हृदये मध्ये मदभक्ती पाषाण दृढ निश्चल असन. त्वाम कृष्ण हे प्रलय कोटी शतांतरेपि सर्वस्व चौर हृदयान नाही मोचयामी. हे देवा तू हे मगल हे कारागृहांत बंधन केलेलं पळय. नॉर्मली जेलांत कोणा घालल्यार तांकां 15 वर्स 5 वर्स 25 किंवा 40 वर्सांत सोडताची न्हय. हांगाच भूलोकाच कारागृह ऑर जेल्स अशें आसताचे. बट तो देवा सांगता म्हागेल जे कारागृह आस पळय जे हृदय आस पळय हृदय रुपी कारागृह तांतू तुका बांधून घालला हांवें. आणि हांतू दुखून शतांतरेपी वर्स जावन मिलेनियम जाल्यार पळय
हान तू दुखून तुका धांवच्या जायना देवा हे कारागरा दुखून तुका हांव भक्तीन प्रितीन तुका बांधून घाला म्हणून अशी विरह वेदना तू असले एक स्वरूप तांगेले असल दीनता दाखवून त्यांनी एक होड विषय पावले होड संत झालेलंस की त्या भक्तीन त्यांनी देवा कशी वर्णन केलेलंस की सर्वस्व चौर हृदयाम नाही मोचयामी आणि खई वच्चा जायना देवा तुका आम्हाला हृदयान बांधून घाला म्हणून अशी हे चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम चौराष्टकम बिल्वामंगल ठाकूर वर्णन करताची की हे चोरा कसन चोर तो नवनीत चोर जाल्लो माखन चोर तू गोपिका वस्त्र स्त्रिया पूरा हे वस्त्र चोर करतलो श्रीमती राधाराणी हृदय चोर करतलो अशी चोरा विषय सांगले प्रोफाईल तागेले हाऊ ही इज बिगेस्ट एक्सपर्ट इन थिवरी कडेक चोरी कोण जात तू कसं अवस्थ करत जनाल्या भक्ताल्या म्हणारी भिक्षुक कोण सोडता म्हणून विंगड अन्य काही तांगेले द्वार ना केवल तू शरणागती जावत म्हणून जाल्यार भक्त खुशेर शरणागती जाताच दुःखार नाही किंवा सुखारी आनंद रुपेरी कित्याक म्हळ्यार केदान पूर्ण शरणागती जाता पळय आनंदात परिवर्तन आनंदाची परिभाषा तेदान आमकां कळता की केदान आमी देवाल करताची देवाल रुची येता करचे देवाल भक्ताली वैष्णव सेवाल रुची येता ताजे आनंदाची परिभाषाची विंगड जावन आसता कितलें सूख मेळटा म्हणून आनी तेची शाश्वत आस म्हणून कळटा सो त्या सांगिल्लें आस गिरी प्रसारान मारी दೊಡ್ಡ पाप देव हरण करता म्हणून आणि कडेक मानमचे तथेंद्रिय आणि ताजे नंतर एक कशी भरता म्हणून आणि लास्ट त्यांनी तांगेर मन परिस्थिती हृदय परिस्थिती सांगून सांगताची हे चोरा आणि हांव केन्नाय तुका आतां केदान तुम्हाला हृदय बांधून घालल तुका हांव तुका सोडयना म्हणून शाश्वत रुपारी हांव तुगेले चरणारविंदाक सेवा करता म्हणून तशें सांगलें त्यांनी इवन दामोदर माधव जे असं स्तुती केलेलं त्यांनी गोविंद दामोदर माधवेती कृष्ण कर्णामृत तांतू भारी चंद देवाल अन्य भक्ताल वर्णन केलें कशें भागवत म्हळ्यार कसं नाही भक्ताल गुणगान पळय तशीच हे दोन संतोष वर्स सांतू खंयचे कृष्ण कर्णामृत आणि दामोदर गोविंद दामोदर माधवेती जे भजन आसा तांणी केलेलें निर्माण तांतवेरी भक्ताल गुणगान केलेलें आसा आणि कृष्णाल गुणगान केलेलें आसा आमी विशेषम चौराष्टकम आतां कितें सांगताची चौराष्टकम म्हणजे अधिक मासा चड कित्याक कित्याक म्हळ्यार ते पुरुषोत्तम मास म्हणून आणि पुरुषोत्तम मास खंयचे खातीर फेमस आसा इट इज अ डिस्काउंटेड मास म्हळ्यार 50% सेल आसता आमी धांवन वचून घेवन येनाचे तशी पुरुषोत्तम मास म्हळ्यार आमकां मेळ्ळेली एक स्पेशल ऑपॉर्च्युनिटी तेवे 16th मे 17th मे दुखून 15th जून तनास हे म्हळ्यार स्फूर्ती माताजीन सांगलें मात्र कशें आमगेले कॅलेंडर चलता लुनार कॅलेंडर चंद्राल दुखून चलचे तेन्ना एवरी आमकां 355 डेज आसता भले ते इंग्लिश कॅलेंडर 365 डेज बट 355 डेज आसता तशें 3 वर्सां तू एक 33 डेज एक्युमुलेशन जाता एक्स्ट्रा डेज अशें न्ही की आमी विंगड एक म्हयनो काडका अधिक मास ताका म्हणचे म्हणून सांगिल्लें आसा 33 डेजाचे उत्पन्न जाल्ले दिवस ताका अधिक मास सांगता म्हणून बट पुरुषोत्तम मासाक देवी जे आसा प्रधान जालेली ती रोण कृष्णा लेवत खंय की हे अधिक मासान तू अधिक मास म्हाका मा दिलेलो आसा जाल्यार कोणें कसं करनाच मागेल मासान तू म्हाका पुरो दुख्तकारता आसाची म्हणून ती रोण कृष्णा लेवतान सांगता खंय ना आणि मुखार दुखून हे मास पुरुषोत्तम मास म्हणून जातले आणि मगल कोण मगल हे मासान तू गुणगान करताची कोण दीपदान करताची तांकां विशेष रुपेरी आशीर्वाद दिता म्हणून देव सर्वदाम सर्वभूता नामाची देव सगळ्याले वेल विशराची शुभचिंतकाची बट ह्या मासान तू कोण अधिक जे देवाल प्रीती खातीर जे करताची भजन कीर्तन उपासना वैष्णव सेवा करताची तांकां विशेष जावन हांव आदान प्रदान करता म्हणून दिता तेन्ना ती पुरुषोत्तम मास जे असेल पळय ती भारी खूश जाता खंय हो तशें आसल्यार लायक म्हणून सो हे पुरुषोत्तम मासाची ख्याती अशीच की आमी वन टायम केल्यार आमकां इंटू 10x जाता तें म्हणून सो आमी आलोचन करून वी हॅव टू बी केअरफूल टू सो आमी त्या रुपारी आमी हे मास आमी हें करीत केदां टायम मेळटा तेन्ना चौराष्टकम सांगीत पुरुषोत्तम योग जे 15 अध्याय आसा भगवद्गीताचे त्यावे सांगीत सो आमी हे पुरुषाष्टकम आयकल्लीची बिल्वा मंगल ठाकूर आले आमी जाल तशें तेजें रिसिटेशन आयकोया आजी
ಶ್ರೀಲ ಬಿಲ್ವಾಮಂಗಲ್ ಠಾಕೂರ್ ರಚಿತ ಚೌರಾಷ್ಟಕಂ. सकणाले आशच्या पुरो यद्राक तुम्ही तुमगेले अनम्यूट करनाशी तुम्ही वे सांगेत. व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गणानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं नवाम्बुदशामलकान्तिचौरं पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृक् दृष्टाश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि. यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारान्नपि पापराशिम्. आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्दृक् दृष्टाश्रुतो वा न मया कदापि. धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणं शरत्वा मम सर्वमेव. पलायसे कुत्र धृतोऽद्यचौर त्वां भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध. छिनत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं. छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्त कृतं तु बन्धं. मन्मानसे ताम् असराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध. लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम्. व्रजे प्रसिद्धं चौरं गोपाङ्गणानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. पुरुषं नमामि. पुरुषं नमामि. कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशा दृढबन्धननिश्चलसन्. त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौर हृदयान्न हि मोचयामि. हृदयान्न हि मोचयामि. हृदयान्न हि मोचयामि. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे.
चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रील बिरवा मंगल ठाकुर की जय, चौराष्टकम की जय। हरे कृष्ण. सांगिल्यान तू खंडित एक सने चूक अपराध जावन आसतले ताका सकळ वैष्णवान हे चूकी क्षमापण करून दिवका. हरे कृष्ण.